असं तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. बाकी संतोष भयत मती माई ह्या फेस्ताचे शुभाशय पटयता. एका मनाचे काळजाचे जावन हे रितीन वाटेले जावया. सोमयाक तीन वाजून गावया. गैता काळीस मोजे सोमिया सोबायित्र त्यागी तुझा सर्व रत्नांदिता साक्ष सोमिया थोडा वैभावन तुझा. गैता काळीस सोमिया सोबायित्र त्यागी तुझा आयच्या दिसाचे प्रस्तावना आम्ही ऐकूया. मोगाच्यानो आयचो दीस सगळ्या पवित्र सभेक वटच्या संतोषाचो आनी दाबाजेचो. देवस्तुती वर्सांत पवित्र सभेत धर्माचो दीस म्हूण आचरण करच्या 3 फेस्तां पैकी एक आज आचरण करचे जेजू क्रिस्ताची आवय मुरये मायेचें फेस्त. पूण आमकां मंगळूर येसुजीच्या देवपडचेक हो दीस तितोड्या दाबाजेचो मुरये मायेक मान करचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेड्या पासत देवाक अर्घ दिवचो दीस. सांगातास कुटुंबाचो एकठार जेवणां मारिपाक परगडचो दीस. देव आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मनान ह्या पृथ्वीचेर यथेश्ट पावस धाड बरो आवो फावो कर रैतांक व्हड भलायकी देव तांच्या वांगडीक ही सगळी फुलां 5 फळां रांदवय आनी भाताची ल्हान कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्ले उदार मनान ताका अर्पया. मुरये मायेच्या देण्या पासत अर्घां दिवन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मोगाळ भाव भयणीनो, नवे बेळे हांगासर आसा. बडो मुरयेची इमारती हांगासर आसा. मुरी ह्या पृथ्वी पासून हिंद विनंती करता. आज हांगासर आसले नवे बेळे सुरेस्पोर देव आपले उदार आजारपणान आशिर्वादांनी भरून दिवून आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव मोगाळ बापा, तुजी सृष्टी तुका वाखणटा. तिचे संगी मेळून आमी तुज्या सारक्या निरुपाची जावन रचलेली मनशाक तुका दिल वाचता. आमकां तुवें रोसून दिसपडटो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या हातांत तुवें घाल्याय. ती वचोवन दिसपडटें गंभीर काडलेल्या वंगटी फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या बाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तें तूं पवित्र कर. हे नवें बेणे आज आमच्या कुटुंबात सेवताना आमचे मर्दो माया मोग वाडोवन दी, संतोष सोडोवन दी, बावडतान मोगांनी चल्ल्या आनी आमचे माया मरये बराबर एक दिस तुझे सासण्याचे सुख बगीशे कर म्हणून आम्ही मागता. तुझ्या पुताचे तुझे नावी मोगाळ भाव भयणीनो, आता आमी पुरुषावार
इकडचे वेतल्या पुढच्यावरची मांडवळ अशी आसा पहिल्यान पहिले खुरीस तोरीबोल दुंब वाती उपरांत भुरग्यां उपरांत वडिलां फुलां अर्पून भक्तीन गितां गावन वेचे बँडार पयले बँड वेता ताजे उपरांत निमाणे हांगासर नवें हातीन घेतिल्ले गुरकार उपरांत यासक उपरांत निमाणे मरयेची इमास येतली भक्तीन ह्या रितीन वाटली जावचें प्रार्थुया सुगीच्या भोवमुखार बापा ह्या बेळ्या पासून तुका दिन वाचो वाडयत आसतना तुझ्या पुता आवयचो उडास कडून ते जल्म दिसाचें करचे बघता बरी फात आमच्या पृथ्वीचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या सगळ्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद लाभय म्हणून वागता हे म्हाका तुमच्या पवित्र नांवान जोजये तर आस करता सस्ताच्या सस्ताक बरी उगडशी म्हणलें गीत गावन आतां आमी पुरुषां सुरू करसो बँड खुरीस वाती दुंब गोडी परिषदेच्या संघांनी तसेच स्वयंसेवकांनी पुस्तकाची मानवळीचं कुंभकविचे विनंती करता दोन लाईन करू असा राठवतो दोन लाईन गोडी परिषदेने दोन लाईन करून कुंभकवी
एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीनुर बेमुदत नियता तुझे पोवीचे वांचेता Sacrifice पेटयलो जेजून कालवार दोंगरार तोच पेटयता पवित्र दारार मनशा चडवणे केल्ले जिवाचे बलिदान पेटयता उंड्या वायना रुपार जेजू संगी आमकांच पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीनुर बेमुदत नियता तुझे पोवीचे वांचेता जेजू संगी आमकांच पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीनुर बेमुदत नियता तुझे पोवीचे वांचेता लाना बोडा याजका संगी जमल्या बापा पेटोच्या करगा बलिदान सुतुकाची जिणी घेऊन आयल्या बापा देवच्या तुका समर्पून जेजू संगी आमकांच पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीनुर बेमुदत नियता तुझे पोवीचे वांचेता जेजू संगी आमकांच पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीनुर बेमुदत नियता तुझे पोवीचे वांचेता बशी आमी दया करून मगळ भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागतना ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता आतां मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचता मुर्दोमाची वात स्विकार करची आनी ह्या संदर्भार विशेश करून तुमचे खातीर आमी मागतल्या वाती मुर्दोमाची मुर्दोमाची वाती Pelankani Vado, Daniel Rodriguez, Thelma D'Souza, Dr. Clitus Pinto, Evelyn Gonsalves, Rimal Joyce Rodriguez, Efreza De Silva, Eugene Diana Rodriguez, Edwin Helen Lobo, Richard D'Souza, Ronnie आणि Dulcin Braganza दोन 1000, Vincent D'Souza, Peter Charlotte D'Souza, with William Norona, Tina Rodriguez, Rimal Mendonça, Asher Rodriguez, Amaira Rodriguez, Jacinta Sonal de Mello, Rishan Gina Rodriguez, Violet Rego, Robert Jacinta Arana, Subodu Diana D'Souza, Lenora D'Souza, Nitya Darvado, Francis Benedict Rodriguez, Lawrence Pinto, Irene Pinto,
2000. सिस्टर सुनीता मोंती सल्डाना, एवलिन डी सिल्वा, विनोद डेसा, एंटनी जोसेफ, जेनिश अनिशा डिसूजा, क्रिस्विन मैथ्यू सिक्वेरा, रिचर्ड मस्करिनस, वॉल्टर रोड्रिगेस, लीना डिकोस्टा, राजेश डिसोजा निकुटम 1000, विनिफ्रेड लेडविन डिसोजा, नेविल डेसा, रुजाइवडो, जेसन रेगो, अल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा, पीटर रेगो, स्टेफी वेनिशा मिरांडा, लुइसा डिसोजा, गेल पिंटो, संजय रेगो, इनास मोंतीवडो, इनास मस्करिनस, गिलबर्ट मस्करिनस, अल्विन सेरावो 3000, जॉसलिन डिसोजा, जॉइस फियोला फर्नांडिस 2000. कोसेस वडो, इवन रोड्रिगेस, मेरी अराना, मैथ्यू डिमेलो, राजा ऐशल डिसोजा 1000, जॉन कडोजा आणि कुटुंब. लूट्स वडो, अपोलिन रोड्रिगेस, रोशन रोड्रिगेस, मेविस रोड्रिगेस, अपोलिन रोड्रिगेस, शान रोड्रिगेस. कर्मेल वडो, सिसिलिया डेसा, गिलबर्ट मार्टिस, राजेश लोबो, जेराल्ड डिसोजा, सिंथिया रोड्रिगेस. पोम्पे वडो, अल्बर्ट डिसोजा, गॉडविन कडोजा, वॉल्टर डिसोजा, गिलबर्ट मिरांडा. असमसवडो, वलेरियन रोड्रिगेस, जोसेफ आइवन पिरेरा, ग्रेशियन रोड्रिगेस, एल्डर रोड्रिगेस, एडविन जानेट डिसोजा 1000, जोसेफ रोड्रिगेस, डेविड डिसोजा 1000. मिलारवाडो, पैट्रिक अंजेलिन रोड्रिगेस, जोसेफ रोड्रिगेस, विनोद जॉन मेंडोन्सा, जॉन क्लारा पिंटो. फतिमा वडो, अगस्टिन फर्नांडिस निकुटाम, रेमिजिस पिंटो, ऑस्विन आणि क्रिस्टल डिकुन्ना, अल्विन रोड्रिगेस. बैली जस्पिन सिक्वेरा पलटका, सेलिना डिकुन्ना मंगळूर. कोणाची नाव चुकून गेल्या दयाकर मुखार या, मुर्दामाची वात स्वीकार करा. ऐची मिसा हे पर्यासात मिळालेल्या सरबरेपणाक देवाक अर्गासन बडयतात. प्रतिरितीनं लभलेल्या सरबरेपणाक ओझानामा मुखांतर लभलेल्या सर्व आशीर्वादां बसो देवाक अर्गासन बडयतात. SVPचे संदे तशेंच अर्गासन बडयता त्रिशा डिसोजा वेलंकानी वडो, जल्मा दिसाक अर्गासन बडयता रिशल मार्टिस, रिशल मारिया डिसोजा नित्यादर वडो, अर्गासन बडयता जेनिफर जोसेफ नित्यादर वडो, अर्गासन बडयता लिशा डिसोजा वेलंकानी वडो, अर्गासन बडयता सेलिन डिकुना मंगळूरू. देवदीन विनिबाल्ड रॉच अचात्म्या मिसिता ट्रीजा रॉच नित्यादर वडो, देवदीन जॉर्ज डिकुना अचात्म्या मिसिता सेलिन डिकुना मंगळूरू. देवदीन पीटर डिमेलो अचात्म्या मिसिता जसिंता डिमेलो वेलंकानी वडो. कुटमाद देवदीन जला संध्यात्म्या मिसिता इनास सिक्वेरा निकुटाम नित्यादर वडो. देवदीन लिल्ली डिसोजा अचात्म्या मिसिता राजेश डिसोजा तकुडे. देवदीन मार्गरेट आणि अल्बर्ट अंचात्म्या मिसिता सेलिन डिकुना मंगळूरू. अर्गामिसिता मॅक्सिम बिंदू डिसोजा, अर्गामिसिता रिशल डिसोजा वेलंकानी वडो. देवदीन जोसेफ डिसोजा अचात्म्या मिसिता एंजेलिन डिसोजा वेलंकानी वडो. तशेंच सर्व फिरगर्स कुटुंबाच्या त्या सवा खातीर भेटोवचें जावन आसा. सर्व आमा हर एका खातीर, हर एकल्या खातीर, भुरग्यां खातीर, युवा जनां खातीर, पिडेस्त प्रायबंदा खातीर, तशेंच माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सगळ्या भक्तिकां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमी उबी रावया, मिसांत वांटेली सावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या संभ्रमाचो संदेश आमी जाणाव. आज हें फेस्त 3 तरांचो संदेश आमकां दिता. तितून संभ्रम आमी आज चलयता. पयलें मरिया मायाच्या जल्माची परब, दुसरें आमच्या पृथ्वेचें प्रथम बेळ्याचें वा फळाचें फेस्त, तिसरें कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी आचरण करता. मरिया माय, पृथ्वी आनी कुटुंब आमकां सर्वांक भोव गरजेची संगती. ह्या मरिया मायाची देख घेवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक पृथ्वेक मान गौरव दिवंक जाय अशी कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बरो दोळे दांपया. मरिया माया फोव तो मान दिवंक सुकुल्ल्या तर कुटुंबांत राग मसूर द्वेश दोन जेल्ल्या तर तशेंच पृथ्वेचो मोग करिनासतना पृथ्वी आमी विबाड करूंक कारण जाल्ल्या खातीर सुमेलाचे बक्षाणे मागया. एक घडी बरो दोळे दांपा. तुमच्या हाताचे दवरा. केल्ल्या पथकांची दुखदरा नितळ कळसां मनांनी पवित्र बलिदान भेटयतना सुमेलाचे बक्षाणे मागया. कळसान तावन दुखदर बक्षाणे मागतेल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. सोम्या आमची काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आम्हा हरी एकल्या पवित्र करच्याक देवापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर निरंतर तूं वावरताय, विनंती करताय, आशीर्वाद दिताय. सोम्या काकूत कर. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पथकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सरीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या दुर्दैवापासून आम्ही तुका वाद करता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप करताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र संगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकूच तू पवित्र एकूच तू ईश्वर एकूच तू परमेश्वर. आमेन आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरो दोळे दांपया. आमच्या घर सांगाती ते सामा खातीर मागे. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमच्या सडवंदराक मनशा सैं दिवच्या खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंत अंकार मोरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विसरून काडलेले जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबरतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना. मिखा प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्रेता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगर भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर ताका संणतालो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलीतांशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रवतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाच्या धाड गलतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवल्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन आसिरियांचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरांत हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दड मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तरण म्हाका लाभलें म्हूण मुजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सांत पावलून रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटा सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्या पडोसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरान आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय जय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारां केली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचें जनन एपरी जालें ताचे माथे मरयेक झुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भिस्थ जाली तिचो पती झुजे निथिवंत मनीस तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंकू ताका खुशी नातल्ली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो झुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्रात्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजो म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक आंवकारसली गर्भस्थ जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हण अर्थ देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भावा भयणीनो इश्टा मित्रांनो आज आमकां व्हरतो दाबाजो व्हरतो संतोश कित्याक आमचे मोगाचे हले आमकां मोगाचे मोंती फेस्त कितें फेस्त कितें फेस्त मोंती फेस्त मोंती फेस्त आमकां हें मोगाचें हें मोंती फेस्त खंय तावन आचरणाक आयलें मरयेक साबार नांवां आसात तेंगे मस्त नांवां आसात आमकां 11 वड्या आसा 11 वड्या 11 नांवां आसात आनी जायतीं हजारांनी नांवां मरयेक आसात पूण मोंती म्हणलें नांव आसा मरयेक मोंती म्हणलें नांव ना मोंती म्हणलें नांव ना मरयेक मोंती म्हूण कोणी आपयना पूण हें मोंती म्हणलें नांव खंय तावन आयलें मोंती म्हळ्यार मोंती म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन माउंट म्हणटात कितें म्हणटात माउंट माउंट म्हळ्यार कितें दोंगर दोंगर कळ्ळें गी लातीन भाशेन मोंथे म्हणटात मोंथे मोंथे म्हळ्यार दोंगर माउंट मोंथे म्हळ्यार माउंट माउंट म्हळ्यार दोंगर दोंगरा वयली सायबीण आसा दोंगरा वयली सायबीण आसा न्ही गी माउंट मेरी म्हणटात माउंट मेरी आनी आमी कोंकणींत उलयतना आमच्या पुर्वजांनी माउंट मेरी आहलें मोंती जालें कळ्ळें गी मोंती मोंती सायबीण 3 संप्रदाय आसात हे मोंती फेस्त आमी इतल्या गद्दळ्यान आचरण करता हांगासर पूण हे मोंती फेस्त पवित्र सभेंत इतल्या गद्दळ्यान खंय आचरण करनात खाली मंगळुरांत मात्र मंगळूर देशींत आतां 2 देशी आसात मंगळूर आनी उडपी 2 देशी आसात आनी हे मंगळूरकारांक मात्र हे मोंती फेस्त उरल्यांक फेस्त ना उरल्यांक खाली मरयेच्या जल्माचें फेस्त दबाजी परब न्ही सादी परब कळ्ळें गी पवित्र सभेंत हें फेस्त व्हडल्या गद्दळ्यान आसुमसां फेस्तां बरी आचरण करनात सादें फेस्त पूण आमकां गद्दळ्याचें फेस्त संभ्रमाचें फेस्त
संभ्रमाचें फेस्त कित्याक हे मोठे फेस्त हांगासर आमी आचरण करता कित्याक आचरणाक आयलें 3 संप्रदाय आसात 3 संप्रदाय एक गोंयांत माउंट मेरी दोंगरा वयल्या सायबीनेक हे फेस्त आमच्या पुर्वज आचरण करनासले गोंयांत हे फेस्त आचरण करनासले आनी पुर्तुगीजाच्या वेळार सान फ्रांसीस सावेराच्या काळार थंय जायते जण आमचे म्हालगडे आमच्या मंगळूर करावळीक इसीन आयलेले सप्टेंबराच्या 8 तारखेर दोंगरा वयल्या सायबीनेक मान करून हे फेस्त आचरण करतले म्हणून संप्रदाय आसा गोंयांत हांव आयलेले दोंगरा वयल्या सायबीनेचें फेस्त मोंते सायब मोंते दुसरें आनी एक संप्रदाय असो आसा मुंबयंत बँड्रा बर्नस्टेन म्हणून आसा कळ्ळें हिल रोड गेल्यार बँड्रा वेस्टांत बर्नस्टेन म्हणून आसा दर्याची देग शाहरुख खानाचें घर थंयच आसा शाहरुख खानाचें घर आनी इल्लेशें मुखार पयलें गेल्यार सलमान खानाचें मेळटा उपरांत शाहरुख खानाचें घर मेळटा आनी त्याच वाटेर थंयच शाहरुख खानाच्या घरा फाटल्यानच वयर दोंगरार व्हडली इगर्ज आसा व्हडली इगर्ज ताका माउंट मेरी म्हणटात कितें म्हणटात माउंट मेरी म्हणटात व्हडलें थंय फादर अग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसा फादर अग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसा थंयसर फादर अग्नेल इस्कल आसा थंयसर पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर अरियेका सप्टेंबराच्या पयल्या आयतारा खंय अरियेका सप्टेंबराच्या पयल्या आयतारा मुरियेमाच्या मनाक दोंगरा वयल्या सायबीनेक माउंट मेरीक थंयसर व्हडलें फेस्त संभ्रम चलता कितले दीस एक हप्तो आज आयतार सुरू जालो जाल्यार परवा आयतारा पर्यंत दिसाक 15-20 मिसां आसात हरिहरीनी लोक येता हरिहरीनी लोक कारकोळच्या जात्रेच्या की डबल सगळे बँड्रा वेस्ट बंद जाता त्या वेळार रोड पुरा क्लोज हिल रोड बंद जावन तेणें लिलावती हॉस्पिटलाच्या तेणें येवन तेणें पाशार जायचे आनी हजारांनी भुरगीं स्वयंसेवक जावन थंयसर सेवा दितात व्हडलो संभ्रम मस्त मिसां मस्त लोक थंयसर येता सगळ्या जाती कातीचो लोक थंयसर येता हें फेस्त आतांय आसा हांव आदल्या वर्सा हे पटी वचून आयलो आनी पोरी हांव रजेर गेल्ल्या वेळार थंयसर वचून मेळोवन येता पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या म्हालगडे जायते जण थंयसर वावर करनासले मुंबयंत वावर करनासले मुंबयक आनी आमकां लागशिल्लो संबंद आसलो आनी हें फेस्त थंयसर आचरण करतना त्या फेस्ताचो वांटो जावन दोंगरा वयल्या सायबीनेक मान करून सप्टेंबराच्या 8 तारीख मोंते सायबीन म्हणलें नांव दवरनो हें फेस्त आचरणाक आयलें म्हणटात समजलें गे तिसरें आनी एक संप्रदाय आसा आमच्या परंगपेटेंत कापुजीन फादराबांची फ्रायरी आसा आयकल्या तुमी ताका मोंते मारियानो म्हणटात कितें मोंते मारियानो म्हळ्यार दोंगरा वयली सायबीनेक समर्पिल्लो थंयसर फ्रायरी आसा कापुजीन फादर तिसऱ्या वर्तीच्या संद्यांक जाणां थंयसर हें फेस्त आमच्या देशाच्या सुरवेत तावन आचरणाक आसलें हें फेस्त कांय संप्रदाय म्हणटा टिप्पूचो बापूय हैदर हे फेस्ताक थंयसर येतालो खंय मैसूर तावन आनी अशें हो फेस्त थंयसर संभ्रमताले दोंगरा वयल्या सायबीनेक मान करून मोंते मारियानो थंयसर हें फेस्त आचरणाक आयलेले आनी उपरांत सगळ्या देशीक तें विस्तारलें आनी आमकां बावार्थी कातोलिकांक मंगळुरी क्रिस्तांवांक हें फेस्त चड मोगाचें जालें म्हणून संप्रदाय सांगतात हांव सांगिना संप्रदाय पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडून कितें जावं दी आज आमकां हें फेस्त भारी मोगाचें फेस्त खंयसर मंगळुरी क्रिस्तांव आसात थंयसर हें फेस्त गद्दड्यान आचरण करतात पयलें फकत आमी आमच्या गांवांत आचरण करतले उपरांत ते मुंबयक गेले उपरांत ते गल्फाक गेले उपरांत ते अमेरिका गेले लंडनाक गेले युरोपाक गेले आनी इवन न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया असल्या गांवांकय ते विस्तारले खंयसर मंगळुरी क्रिस्तांव आसात थंयसर ते सांगाता मेळोवन हें फेस्त आचरण करतात आदले फावटी नैरोबी हांव गेल्लो नैरोबी 9 दिसांच्या नव्यान कर्ण थंयसर गद्दड्यान हें फेस्त मंगळुरी क्रिस्तांव आचरण करतात नैरोबीन सुमार 2-3 हजार कातोलीक आमचे मंगळूरचे संगाता मेळटा थंयसर फेस्ताक वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें फेस्त आज आमी आचरण करतना फेस्तां थंय 3 हांगा आज आमी आचरण करता 3 संगती एक मुरियमायाचो जल्म वय गे
मुरयेमायाचो जल्म. दुसरें नव्या बेळाचें फेस्त. तिसरें कुटुंबाचें फेस्त. आतां हांगासर मुरयेमायाचें फेस्त, ओके, दोंगरा वयल्या सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त. हांगा नव्या बेळाचें फेस्त कशें कुडचोलें, कशें कुडचोलें? पळया, आमी आमच्या तुळुनाडांत आसा, आमच्या गांवांत आसा. मातयेचें परंबळ आमकां आसा. आमी ह्या मातयेचीं भुरगीं. आमचे मलगडे येत्त मातयेचे. आमचे क्रिस्तांव हिंदू भाव भयणी तांचे फेस्त आचरण करतात. चवथी न्ही गे, ते फेस्तां ती नवें जेवतात न्ही गे. नव्या बेळाचें फेस्त कोबूय तांकां गरजेचो आनी कणशी तांकां गरजेची वय गे. आमी तांचे सांगात भरसून जियेता. समाजेन तांचे सांगात आमी आसाव. ती चड संख्येन आसात, आमी उण्या संख्येन आसाव. आनी आमचे मलगडे पयले आमी त्याच संप्रदायांत आशिल्ले आमचे मलगडे. आनी अशें आसतना तो संप्रदाय प्रकृतीक मान करना. कित्याक म्हळ्यार आमचे मलगडे सडावत कृशीक, सडावत बेळे तांची सागोळी, भाताची कृशी सडावत आमच्या मलगड्यांक आसली. 99% म्हणयेत सागोळी. देखून त्या समाजेन जे येतना क्रिस्तांव भाव भयणी हे फेस्त संभ्रमतना आमच्या मलगड्यांनी चिंतलें आयचे दिसा प्रकृतीचें फेस्त तांच्या सांगाता आमी आचरण केल्या बरें. देखून काल तांचें फेस्त, आज आमचें फेस्त. आनी ह्या फेस्ताक आमी कणशी हाडल्या, ह्या फेस्ताक आमी कोबू हाडला आनी नव्या बेळ्याचें फेस्त आमी संभ्रमता. देखून हो संप्रदाय आमी कुडशिलो इनकल्चरायजेशन केलें आमी. पळया हे फेस्ताक समजलें गे, समजलें तुमकां? आनी आज कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता न्ही गे. कुटुंबाचें फेस्त, कुटुंबाचें फेस्त म्हळ्यार कुटुंब नासतना मनीस ना. कुटुंब नासतना मनशाचें जिवीत ना. कुटुंब आसल्यार सक्कड. देखून मनीस कुटुंबा जिवी, एक सुरो जिवंक शकना तो. कुटुंबा जिवी, कुटुंबान जियेता. देखून कुटुंबाचें बळ, कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाचो संबंद भोव गरजेचो. कुटुंब पयस दवरूंक जायना, कुटुंब लागीं दवरूंक जाय म्हणलो संदेश आयचें फेस्त आमी आचरण करतना हे नव्या बेळे आशिर्वादीत केल्लें ते सांगाता आमी बसता, जेवता आनी संभ्रमता. देखून आयच्या दिसा 3 तरांचो संभ्रम, 3 संदेश आमकां दितात. मुरयेच्या जल्माचो संभ्रम कितें संदेश आमकां दिता? मुरयेच्या जल्माचो संदेश, मुरयेच्या जल्माचो संभ्रम आमकां कितें संदेश दिता? आयकतात न्हू तुमी? आयकतात न्हू? न्हीद आयली की ना न्ही? कितें संदेश दिता? आयच्या मुरयेमायाच्या जल्माच्या दिसा हो संभ्रम आमकां सली भुरग्यांक मान आनी गौरव दिवंक उलो दिता. आनी ह्या मुरयेच्या जल्माच्या संभ्रमांत मरये कितें म्हणटा आमकां? सलयांक जल्मोंक सोडा. कितें करा? सलयांक जल्मोंक सोडा, सलयांक वाडोवंक सोडा, सलयांक मानान लेखा. कितें करा? सलयांक जल्मोंक सोडा, सलयांक वाडोवंक सोडा, सलयांक मानान लेखोंक सोडा. शिका. कित्याक म्हळ्यार मरे म्हणटा म्हजो जल्माचो दीस आचरण करन म्हाका कांय फायदो ना, म्हाका कांय बरें पडना. पूण तुमी जर तर एका सलयेक जल्मोंक सोडतात जाल्यार, एका सलयेक मानान तुमी लेखतात जाल्यार, एका सलयेक तुमी फावो तो मान आनी गौरव दितात जाल्यार तुमी संभ्रमचें म्हजें फेस्त सार्थक. पोर आमी शिक्षकाचो दीस आचरण केलो न्ही गे. कोणाचो दीस तो? कोणाचो जल्मा दीस? सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, आमचो राष्ट्रपती, ताचो जल्माचो दीस. तो म्हणटा म्हजो जल्माचो दीस आचरण करून कांय फायदो ना. तो एक शिक्षक देखून तो म्हणटा म्हज्या जल्माचो दीस तुमी शिक्षकाचो दीस जावन आचरण करी जाय. आज मरी म्हणटा तुमी म्हजो जल्माचो दीस आचरण करून कांय फायदो ना. तुमी आज एका सलया भुरग्याचो दीस जावन आचरण करी जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आदल्या काळार, आतां तेची ताब ना, पूण आदल्या काळार चेडूं भुरगें एक कर्ग म्हणटाले. कितें म्हणटाले? कर्ग. तुमकां चेडूं लायक चेडो लायक? कोणा विचारल्यार चेडूं लायक चेडो लायक? आतां थोडी म्हणटा दोगांय, काल थोडी म्हणटाली चेडो लायक म्हूण. चडावत आमकां चेडो लायक, चेडको लायक, चेडूं लायक ना अशें चिंता आसलें. आतां न्ही, आतां बदलना. बारी बरें तें. पूण पयलेंचें चिंताप आसलें चेडूं भुरगें जल्मलें जाल्यार अब्बा हें कर्ग,
कित्याक म्हळ्यार ताका पोशिचे, ताका शिकयचे, ताका वागयचे, मागीर ताका काजर करून दिचे, काजर करून दितना भांगार दिचे, दोत आसले न्ही, दोत दिचे, पुरा दिचे, एक वजंत एकलें जाल्यार 4-5 चेडवां जाल्यार आनी वजंत ये देवा. पळया कितले कश्ट. देखून चेडवां नाका आसलीं. कांय थोडीं मलगडे आदींच्या काळार चेडवां भुरगीं जल्मतानाच सुन्याचें उदक दिवन जिवीशी मारतालीं. सुन्याचें उदक देखून थोडीं म्हणटात मलगडे तुका सुन्याचें उदक सोडी जाल्लें ल्हान आसतना म्हूण. हां तुका सोडूलो तूं तुका वाडोवंक सोडूलो सूख जाली म्हजी. सुन्याचें उदक सोडी जाल्लें सोड न्हू जायत्या जाणांक लगड घडटाली. आनी वाडोवन वाडोवन येताना चलयांक रेस्पेक्टच नातलें, मानत नातलें. तांकां फकत खेळाची वस्त आनी दादल्याच्या खुशालकायेची वस्त जावन ते लेखताले. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आदींच्या काळाचें उलयन हांव आदल्या वर्साच मैसूरान बेंगलोरान तुमी पळयलें न्ही जालें भ्रूण हत्ये पळय की कितलींशीं चेडवां भुरग्यांची भ्रूण हत्या जालेत. केस आसा आनकी कितलेशे धाकटेर सस्पेंड जाले, कितलींशीं नर्सां अरेस्ट जालीं वता तुमकां. कितलींशीं चेडवां स्कॅन करचें, खंयचें भुरग्यान पळोवचें, चेडूं भुरग्यान जाल्यार काडचें. आनी असलें खर्ग म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कसली एका चलयेक एका स्त्रियेक कसली कश्टांची परिगत. दादलो मेलो जाल्यार केस तासचे, दादलो मेलो जाल्यार कांगणां बुटोवचीं, विधो म्हूण लेखचें, तिका खंय संभ्रमा येवंक ना, खंय कार्यांक येवंक ना, फुलां माळूंक नात, कांय करूंक ना. चलयांक मात कित्याक तें असले कश्ट. देखून मोरी म्हणटा आयच्या दिसा तुमी चलयांक स्त्रियांक मान दिवंक शिका जाय. ती खेळाची वस्तू न्ही, देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची दादल्याच्या समान संपणार असलेली ती. देखून तिका जल्मोवंक सोडी जाय. जर तर एका चलयेक जल्मोवंक सोडलें जाल्यार त्या चलयेत देवाचो पूत जल्मतलो. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जर तर अन्नानांनी जोखीमान जर तर मुरयेक जल्मोवंक सोडिनातलें जाल्यार जें जल्मवते पळया तवळच्या काळार अन्नान आनी जोखीमान उदारपणान ह्या चलयेक जल्मोवंक दिलें, वागोवंक सोडलें, मानान गौरव सांबाळलें. देखून देवाचो पूत ताचे थंय जल्मलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आज मरी म्हणटा तुमी हर एका चलयेक जल्मोवंक सोडी जाय. आनी जल्मोवंक सोडटाना देवाचो पूत त्या चलये मुखांतर आमकां मेळटलो. त्या चलयेक फावो त्या मानान वागय जाय. पार्शेलिटी करूंक जायना. दोगां भुरगीं आसात, एक चेडको एक चेडू. चेडको कोंडेट असो, चेडू तितले कोंडेटाचे न्ही. मासली वाडटाना चेडक्याक शिमटेसो आनी चलयेक मंड्यासो कुडको दिवंक जायना. दोगांकी शिमटसो दिया. देखून 2 बांगडे हाडा, एक हाडनाका. दोगां भुरगीं आसात जाल्यार 2 बांगडे हाडा, दोगांक 2 शिमटे दिया, एक दिनाकात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे मोरी हांव सामको तोवलो दिता. दुसरें आयचे फेस्त आमी आचरण करता कुटुंबाचें फेस्त जावन. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कुटुंबांत संतोश, कुटुंबांत समाधान, कुटुंबांत सोडदोड दादोसकाय आसल्यार मात्र जिवीत तुजें नंदर जाता. तूं कितलोय अधिकारार आसलो मनीस जावं दी, कितलोय उंच वर्ग असो जावं दी, कितलेय आस्त अंतस्त तुजें थंय आसूं दी, कितलोय मान सन्मान तुका मेळों दी समाजांत, पूण तूं घरा येताना तुजी बायल, तुजो घोव, तुजी भुरगीं थंयसर समाधानान नांत. घरांत येताना एका रितीचो बंदपास आसा, थंयसर समाधान संतोष ना जाल्यार तुजो मान, तुजो स्थान, तुजे अधिकार व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. देखून तुजें कुटुंब पयलें तुवें वागोवन दवरी जाय. कुटुंबांत मोग, कुटुंबांत सोडदोड, कुटुंबांत बोगसाणें, कुटुंबांत सोंसणीकाय, कुटुंबांत त्याग, कुटुंबांत मागणें ह्यो संगती आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तवळ तुज्या कुटुंबाक येताना तुका संतोष भोगता, तुज्या घरा येताना संतोष भोगता. थोडे पडी थोडी म्हणटात म्हाका घरा वचूंकूच नाका, म्हणून तूं ना घरा वचोंक. कित्याक म्हळ्यार घरांत समाधान ना, समाधान ना, संतोष ना घरांत. देखून म्हाका घरा वचूंकूच नाका. देखून खंय म्हणी आराधनाच्या चपलांत सोम्या संगी बसया म्हणून बघता, खंय म्हणी रेतीरे वसया म्हणून बघता, खंयसरी म्हाका थंयसर व्हड व्हड रेतीऱ्यो जाताना 8 दीस थंयसर रावया म्हणून बघता. म्हाका घरा नाका राव. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जावन रुपीत करी जाय. मागण्याची कुटुंबां जावन रुपीत करतना देवाचो मोग, देवाची काकूळट, देवाचें बोगसाणें, देवाची सोंसणीकाय, देवाची सोडदोड सगळें आमचें थंय वळोन येता.
आज आमी नवे आशिर्वाद करता हांगा उपरांत घरा व्हरता न्ही गे कितें करता ते हां नवे कितें करतात सोलतात सोलून ते दडोवन दुदान गी नारळाच्या रोसान गी वा ओरनान गी घालून आमी आज नवें जेवता नवें जेवताना कितें करता आमी उस्तू बाग्याचें नुस्तें करता न्ही गे आज न्ही गे कारातें बिंडा हां हां कारातें घोसाळें बेंडा आंबाडे हां हां आळू देंटो कारातें हे सगळे मस्त आयटम आज न्ही गे भुरग्यांक काले मम्मी तुजें कितलें परतून हे कारांते गोड्यान म्हाका नाका म्हणून म्हणटात आज आज एक दीस थंय खंयच्यार बसचे आमी आज हां सिरेतेर बसतात गे हे देवा तुमी सिरेतेर बसून दनी जेवता दोनी आसून आमी दनी बसून सिरेतेन जेवनचें हां कितें आज बऱ्यो बऱ्यो शिरोत्यो घालतात पयले आमी पयलींच्या काळार बऱ्यो शिरोत्यो घालून दनीर कुटुंबाचे संदे बसतालीं जेवण पुरा वाडटालीं पुरा वाडून जाल्या उपरांत वाडटा आमचो जेवंक ना राखो रवंक आसा घरचो येजमानी मागणें शिकयता मागणें शिकयले उपरांत कितें करतात हां हां नवे नवे मागणें म्हणटात मागणें मागणें म्हळ्या उपरांत सगळो घरचो येजमानी नवें वांडटा सगळ्यांक नवें वांडटा आनी इल्लें सगळें पियेतात पियेल्या उपरांत बरें करून जेवतात न्ही गे घट्ट जेवतात कोलोय संतोश कोलोय मोग बळ्या मागीर थोडे परगांवांत असतात न्ही गे परगांवांत आसलेले थंयसर तांकां एका लोकोट्यान घालून न्ही गे तांदूळ घालून अशें करून ते एका पोंतान वंदोन पोस्ट करून धाडचें कागद बरोवन आमी जेवल्या तूं जेव आमचो उडास काडून तुजे वचून मागलें ताका थंय पावतना क्रिसमस फेस्त येता ताचे ते नवें जेवण ताणें फाटीन धाडटाना हांगा पास्कां फेस्त येता जालें करचें ते धाडची परिस्थिती तशी आतां तशें ना आतां नवें जेवताना विडियो कॉल न्ही गे विडियो कॉल आमी जेवता तो पळयता कित्याक म्हळ्यार आमी जेवताना ताका ब्रेकफास्ट काल जेवनचें ताणें आमी जेवताना तो पळयता जेवता आंबाडे गी कारातें गी जायत म्हणटा जालें घाल करता वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया आमकां संभ्रम कुटुंबाचो भुरग्यांक संतोश न्ही गे भुरग्यांक फुलां हाडून येतालीं फाटल्या 8 दिसांनी फुलां हाडून येतालीं न्ही गे फुलां मस्त नमुनेची फुलां आमी येताले पयले इस्कॉला जावन दोवचें घरा गुड्याक दोवचें थंय वचून कली फुलां हां हां आग्र्याचीं फुलां दांत्रेचीं फुलां देंडले मागीर घाली जिबे फुलां हां ब्यारे टोप्पी न्ही ब्यारे टोप्पी आनी कोणा टोप्पी आसा हां हां एरी बरो आसता ब्यारे टोप्पी म्हणटाना कवळ्याची फुलां मायची फुलां सासूमायची फुलां पुरा ಒಟ್ಟು जमोवन करन आनी बरोवन हाडची न्ही जिड्डे गिड्डे पुरा हाडन हाडची तातूंत उदक घालचें लास्ट सकाळीं जोडोवचें अशें पुरा करताले आमकां मेळटाली एक चॉकलेट मात एक मिठाई ती केलें करता पेपर मिठाई हां ती हाची पेपर मिठाई ती मेळटाली एक त्या मिठाई खातीर आमी सदां हाडटाले आमकां संभ्रम आतांय भुरगीं फुलां हाडटात वडिलां हाडटात आतां आमकां स्वीट्स गोडशें मेळटा हो एक संभ्रम जालो येता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो थंयसर आमी एक जाता आनी कुटुंबा स्पिरीत बांदून हाडटा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कुटुंबाचो मोग आमी सदांच रुता करूंक आसा खंयचे कुटुंब सांगाता जेवता ते सांगाता बाळटा देखून कुटुंबांत उडास दवरा हेचें फेस्त आमकां कितें उलो दिता म्हळ्यार आमी सांगाता जेवीचें आज नवें जेवताना मात्र सांगाता बसचें न्ही नवें जेवताना मा सांगाता बसून मागणें म्हणचें न्ही हर एक दीस आमी जेवताना सांगाता जेवीचें सांगाता कुटुंबांत म्हणचें हांवें कुटुंबांत पूण थोडे फावटी बापूय एक फावटी जेवता आवय एक फावटी जेवता भुरगीं तांचे जेवतात कुटुंबांत केदाळ सांगाता जेवतात ती सांगाता बाळटात म्हणलें सत हेचें फेस्त आमकां दिसा तिसरें प्रकृतीचें फेस्त आज आमी आचरण करता प्रकृती ना जाल्यार जिवंक जायना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो प्रकृती ना जाल्यार जिवंक जायना तुजे लागीं कितलींय आस्त आसत बदीक आसत कितलीय संपत्त आसत पूण प्रकृती ना जाल्यार जिवंक जायना कांय थोडे म्हणटात आज व्हडली व्हडली बिल्डिंगां जाल्यात 60-70 फ्लोर 100 फ्लोर दुबय गेल्यार बुर्ज खलिफा आसा 125 फ्लोर व्हडलें बिल्डींग तुजे पयशे आसात हांव 120 माळयेचेर व्हडलें फ्लॅट काडून हांव थंय रावता सकयल देवाना म्हूण सांगून तुवें थंय रावंक जाता जायना तुवें सकयल देवा जेत कावळो कितलो वयर गेल्यार ताणें सकयल येजेत उदक पिवंक गोणू मोडा वयर वचून थंयसर पाकट वचून उबोन तासा जाल्यार हांव सुशेगत तासा म्हूण थंय रावंक जायना गोणीक पक्की सला गोणीक देवंक जायना ताणें सकयल देव जेत खावून खायचें जाल्यार उदक पियेचें जाल्यार सकयल येजेत पृथ्वी आमकां गरजेची म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पृथ्वी बिन जिवीत ना आज आमी फ्लॅटांत आज आमी व्हड व्हड बिल्डिंगांत रावता जाल्यार पूण खावचें खाण पृथ्वेन दिल्ल्यांत तें विसरूंक जायना म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून पृथ्वेचो मोग करी जाय
आधी आमची मालगडी गाम पिण कष्ट काढणं बेळें करणं आमकां दिताली. आतांय काडटात रयत कष्ट काडटा वावंट काड देखून आमकां पयशे दिल्यार तांदूळ मेळटा, पयशे दिल्यार रांदोय मेळटा, पयशे दिल्यार तरकारी मेळटा, पयशे दिल्यार सामान मेळटा, पुरा मेळटा. पूण ते मेळाचे जाल्यार थंयसर वावंट काडटले, कश्ट काडटले आनी बेळें दितले. पृथ्वी आसा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. आज कितें करता पृथ्वी देसवाट करता हांव. आज पयशांच्या आशेक लागून व्हड व्हड कृशी भुमी आसली ती सगळी कन्वर्शन करणं, 9/11 करणं, सिंगल सायट करणं, सगळी विकून थंयसर बिल्डिंगां, थंयसर बांदपां, थंयसर व्हड व्हडले इंटरलॉक कॉन्क्रीट बरें घालणं, सगळें उदक सगळे वसनातले बरें करणं, कृषीची भूंय सगळी पिड्ड्यार करणं. आज आमी कस्तो आसा म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो. पळया आज आमी तांदळाचें फेस्त आमचे मंगळुरी संस्कृतींत तांदूळ भोव गरजेचो. हर एका फंक्शनाक आमकां कितें आसा शीत आसा. शीत नासलें फंक्शन पळयलें तुमी ना. आमकां हर एकल्यांक शीत कित्याक म्हळ्यार शीत आमचें डेयली ब्रेड. शीत आमचो दीस पडतो ग्रास. शीत आमचो दीस पडतो उंडो. उंडो हाका आमी मान दिवंक आसा, शीताक मान दिवंक आसा. शीत आमी शीताची बोशी आतां तर लोटूंक जायना म्हाका नाका म्हणून तिरस्कार करूंक जायना. जेवताना एक शीत पडलें जाल्यार तें शीत राखून रावता खंय. तूं विसून तुज्या बोशये घालता पर्यंत तें मेळ्ळें जायना खंय. देखून आमचे मालगडे म्हणटाले पडलेले शीत तुज्या बोशये घाल तें मेळ्ळें जायना. तूं जेवता म्हणसर तें राखता खंय उपरांत तें आपणाक अशें मेळ्ळें करता खंय. देखून पडलेले शीताक पर्यंत आमी मान दिवंक आसा. आदी पुरा काजरां आनी संभ्रम आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आल्तारीच्या कुडांत आल्तारीच्या पोंदा मांद्री सोडून लोकांक वाडचे शीत थंयसर सोडून दवरताले आनी थंयसर मोडल्याच्या सुडी दिसू कुरीस करून थंयसर पूर्ण दवरून त्या शीतांत दवरून मागणें करताले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक शीत देवान दिल्लें वर्तें देणें, पृथ्वेन दिल्लें देणें हें आमी घेवंक आसा, ताका मान दिवंक आसा. देखून पृथ्वेचो मोग करया. स्वार्थ खातीर आमच्या फायद्या खातीर पृथ्वेचो देसवाट करचो नाका. बघा रे पृथ्वी उरोवचें, पृथ्वेक मान दिवचें, प्रकृती सांबाळचें काम हर एकल्यांनी करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून इगडी बोरदोळे जावपी आमी आज 3 संभ्रम चलयतना मरियास आमकां कितें म्हणटा. मरी म्हणटा तुमी चलये भुरग्याक जल्मोंक सोडा, ताका बऱ्यान वागया, मानान गौरवान लेखा. कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाचो संबंध मोगानुता करा. सुस्तेकाई, मोग, सोडतोड, बोगसाणें, त्याग आनी मागणें तुमच्या कुटुंबां रुपीत करा. प्रकृती तुमी जिवन आसात त्या प्रकृतीचो मोग करा, ती सांबाळा, तिका गौरव दिया, तिका उरया आनी तिचे तोंड मेळ्ळेल्या ताना खातीर देवा अर्गां दिया. अशें तुमी संतोषबरी जिवंक शकतल्यात म्हणलो संदेश मरी दितना असले संदेशाकाल जिवंक जाय अशी कृपे दिनी विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. आमेन. उबी रावया. तरी एका देवा त्या आसलो आमचो भावार्थ त्यानुसार या. एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार बापतो आणि पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सपूतो सर काळा आदी बापातान जल्माला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो पुरो देव तो देवातान जल्माला. बापाच्या सैबासो ताच्या वरवीं वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासून आनी आमच्या सुरवण्या पासून सर्गात तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकारमायेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासून पोन्स पिलातो काल ताका कुरसार मारलो. ताणें क्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. तो पवित्रात्म्या प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीवदार तो बापानी पुतातो आनी इप्सला. बापानी पुता बराबर ताका समस्तको नमस्कार आनी महिमा होवो. प्रभादेवरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभे सतमंता पदकाच्या बक्षाच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविता विश्वास रावता. आमेन. हेच आमच्या बवर्तन आनी बरवशान विश्वासान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा ताच्या पांयां तळा समर्पिया.
सर्गींच्या मोगाळा बापा, आमच्या पापा साईबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक तशें लायिकांक तुजे बिरांतीन बर. हे वरवीं पोवीस सभेन भाग्यवंतपण वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांक आनी परजेक तुजे बिरांतीन बर. राष्ट्राची आनी परजेची सेवा तुजी सेवा म्हूण मानून घेवन तांणी सेवा दिवंकू आनी जिवंकू तूं दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगीस कुटुंबांत तुजी बिरांत रास करूं आमी सर्वांनी तुका विधेय जावन जिवंक आनी अशें आमी तुका दिन वाचूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार म्हूण फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर तुजी बेसांव देव. तांकां तुज्या पुताची आवय मरेच्या शिगोणेन तूं नेटय. मरे परी तुजे बिरांतीन बरोवंक आनी तुज्या पुता जेजू परी आपल्या वडिलांक मानून जिवंक आनी शांती समाधानाच्या सांगातपणांत वाडोवंक तुजे प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्यान पयस परगांवांची येवच्या सांद्यांक तुजें बेसांव दी. तांच्या वमटीचो बरो प्रतिफळ लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या रैतांचे कृशेक तुजे देणे जाय परतो पावस आनी बरो हावो फावो कर. तांच्या वावटीक तूं प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचीं कुटुंबां मागण्यांचीं बिडारां कर. सर्वांनी वावुरिशें कर. सकाळीं संजेचे मागणें सुखान आसता. दिसपडते पवित्र पुस्तक वाचूंक भावार्थाचे सर्व कायदे पाळूंक तुजें प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बरदोळे दांपी आमच्या खासकेकर संघ खातीर मागया. कसले तेल्या सर्व चलयां भुरग्यां खातीर स्त्रियां खातीर मागया. आमचे सर कुटुंबा संबंध पाड असून कुटुंबा समाधान ना त्या कुटुंबा खातीर मागया. प्रकृतीची नाश करतात स्वार्था खातीर प्रकृती विबाड करतात तांच्या खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर प्रतिनिधी माध्यमा मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्वीकार करे. तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करता आसतना असल्या भुरग्यांक फावो तो मान गौरव दिन वागोवंक कुटुंबाचो संबंध बऱ्यान तुज्या पुताच्या उतरा मारिफा रुता करूंक आनी प्रकृतीक तुजी वर्तें देणें मेळ्ळें समजून मनान लेखूंक तिचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणी समो करा. आयचें दान ह्या जगाच्या भलायके निधी खातीर गोळी बापाच्या निवासात धाडूंक दिवंक आसतलें उदार मनाक मोग करची.
भेटून दिवसो मानून की गुरतो मोगासो रगत वारून कुरसार भरसो उंड्या वायनान बदल सेवसो सक्री पीस क्रिस्तांची सुचो पावन बरो आमच्या पातकासो रगत वारून कुरसार भरसो आमच्या आमच्या तोंडात हाडून तुझ्या पायात गळा घे बापा घे बापा घे बापा. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा वडा मोगान अंकोरेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सेम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकारपण विबाडूंक ना पूण ते पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व बांदपासांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कार्यानी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो बाळोक मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यार आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुझ्या एकलेसपुताची ती आवय जाली आणि सासने प्रकाश तिने संवसारा फांक येयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर माई मावा कणतात तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. दिमी गलियां बहु पवित्र गडी संभ्रमता भाव बहिणीनो जे मासनी रगाचो बदलची गडी पवित्र आत्म्याची गडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता चली भुरगीं पृथ्वी आनी आमचे कुटुंब सोम्या मुखार दवरया. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदय तिथं नसतं ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवच्याक एक काश परजा तूं जमयता साय देखून बापा गलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचे आजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत येवन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया सोन्या जेजू तुझे मर आमी पुरता तुझे पुर जीवन आमी परगडता तुझा येण्या सोम्या जेजू आमी बापा आमचे सोडून बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो ताच्या मरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गार चडणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजाने जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये बोबा घेवन हांव मरयेच्या तिसपती बागेवन सुदेच्या तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेश भक्ता सांगाता तुवें सोडून काडलेलें जे दायज जावन आमकां वांटो मेळ्ळो
तांच्या विणवणुचो आदार आमकां निरंतरली मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, ह्या बली वरवीं आमकां इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या पापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या, पयशेच्या समेस गवळ्या आनी मुण्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या विस्नार कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी दयेन तांकां आयकोण घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया कर तुवें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीच्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या राज्यांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं ताचे उद्देशी तूं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची आजना मोठीन दवरना. आमचे जिवीत, आमचे कुटुंबा जिवीत संतोषाचे, आमची पृथ्वी समृद्धीची, आमची चलयो स्त्रियो त्यो शेगुणाच्यो मोगाच्यो सांगू देवा स्वादारण कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिळशेडींतले आमकां निवार. दयकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंद राजेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जे तांणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, मोग आसो, एकवट आसो, माया मोग आसो, गुर्त जावन एकामेकाची तोंडां पळोवन ह्या परबेच्या दिसा संतोशान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे कापकारते आमची कावृत.
पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ओंकार मायेच्या उदरी जल्मल्ली ओंकार मायेक पवित्र केल्ली सलयांक मान गौरव दिल्ली आमकांय सलयांक मान गौरव दिवंक खटमांताच्या उतरा खाल भगवंताची जिवी जिवंक प्रकृतीक फवतो मान गौरव दिवन प्रकृती उरोवंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका होवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची गुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगर बाबडीनो सगळ्यांनी कुमगार पवित्र कुमगार जिबेर मात्र सेवसो दाकडे आमी कुमगार वणटा दाकडे हांगा दोग मदें दोग सायडीन एक पोर्टिगोंद एक तेज्या उपरांत बैल्या कुशीच्या पोर्टिगोंद एक माटवांत एक अशें दाकडे कुमगार वणटा भक्तीन तुमी कुमगार जिबेर सेवसो जेजू मोजाराया ये तू काळजांत मोजा पाटय मोजे तुजी दया ये तू जिणयेंत मोजा सोम्या जेजू मोजाराया पाटय मोजे तुझी दया ये तू जिणयेंत मोजा तू जीवितासो ससणीक जीवला भोसो नवो करार रूपीत करसो ससणीक जीवी आमकां दिवचो Yesu आदेश तुझो मंदामेन मोगासो पाळच्या आधार दिकुर पेसो काळजान पेटे मोगावोसो सेवेसो आदेश तुझो
जेजू काळजांत आयलाय कृपे प्रकाश तुजो मुजेर पंकयलाय सर्गी देण्यांनी म्हाका नेटयलाय सर्गादयची सौम्य म्हाका केलाय स्वातीक मुच्या जेजू काळजांत आयलाय कृपे प्रकाश तुजो मोजेर पाकयलाय सर्गी देण्यांनी म्हाका नेटयलाय सर्गादयची सौम्य म्हाका केलाय अर्गा अर्गा जेजू अर्गा तुका रावतो काळजान म्हज्या जाय तूं म्हाका तुजे बागार सौम्य कितेंच नाका हात धरून सदां सांबाळ म्हाका अर्गा अर्गा जेजू अर्गा तुका रावतो काळजांत म्हज्या जाय तूं म्हाका तुजे बागार सौम्य कितेंच नाका हात धरून सदां सांबाळ म्हाका बऱ्या गवळ्या जेजू शेळ्यांक राखताय कश्टा दुखांत आमच्या आदार लाभयताय सर्गी पयणार आमकां सांगात पाठयताय हर एक घडी आमचो मोग तूं करताय भुरग्या गवळ्या जेजू शेळ्यांक राखताय कश्टा दुखांत आमच्या आदार लाभयताय सर्गी पयणार आमकां सांगात पाठयताय हर एक घडी आमचो मोग तूं करताय अर्गा अर्गा जेजू अर्गा तुका रावतो काळजान म्हज्या जाय तूं म्हाका तुजे बागार सौम्य कितेंच नाका हात धरून सदां सांबाळ म्हाका अर्गा अर्गा जेजू अर्गा तुका रावतो काळजांत म्हज्या जाय तूं म्हाका तुजे बागार सौम्य कितेंच नाका हात धरून सदां सांबाळ म्हाका प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भगवंत ओंकार मरी आख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचें फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवासी आनी संतोश बरी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलेल्या तुज्या पुताक उंडा दाख्या वायनाच्या रुपान आमी सेवला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्तागत रेगूंक सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस्त मनशां फोव कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसया आदल्या इताराची काणीक 12,100 शुक्राराची काणीक 6,343 आनी वायनाडा खातीर जमा केल्ल्या दानांत जमा जाल्लें दान 5,500 तुमकां समेस्तांक उदारपणाक देव बरें करूं आयची देवस्तुती सलर वेल्ल्या फिरगसकारांक देवस्तुती आयोगाक देव बरें करूं अभिनंदन येवच्या आयताराच्या मिसाची देवस्तुती सोलून व्हरूंक वेलांकनी वाड्याकारांक वाड्या फेस्तालेकार येवच्या शनिवारा संजेच्या मिसाची देवस्तुती सोलून व्हरूंक मोती माय वाड्याकारांक वाड्या फेस्तालेकार येवच्या शुक्रारा सकाळी 6:30 वरांक बाळू जेजूच्या मनाक मीस नोवेन पवित्र तेलाची मागणी 10:15 वरां दैवी काकुळ स्तोतेर्स 10:30 वरांक सक्रामेंताच्या रातान 11:30
संभ्रमी मिसाचें बलिदान 9 पिडेस्तां खातीर विविध गरजां खातीर मागणे पवित्र तेलाची मागणी उपरांत देवस्तुती आसतली आनी जेवणाची मांडावळ आनी देवस्तुती मांडावळ पंपय वाड्याघरां येवच्या इतर मिसा उपरांत कथोलीक सभेची जमत आसा आज वाड्यांत जमत पंपय वाड्यांत लिल्ली डिसोजाच्या घरा संजे 4 वरार येवच्या इतरा संजे 4 वरार मिलारमाय वाड्यांत चार्ल्स गीता पिंटोच्या घरा कार्मेल वाड्यांत एडवर्ड सेरावच्या घरा रुजाई वाड्यांत वेरोनिका डिसोजाच्या घरा जमत आसतली वाड्याघरांनी जमतेक चडी संख्यान हजर आसचें येवच्या इतरा वेलंकणी वाड्याघरांत तांचे वाड्या फेस्त आचरण करतात वाड्यांत फेस्ताचें कार्य मॅक्सिम डिसोजाच्या घरा दनपारां 12 वरार आसा केलां वाड्याघरांनी आनी आपोवणे लाभलेल्या सैऱ्यांनी वेळार हजेर आसूंक विनंती येवच्या इतरा मोती माई वाड्याघरांत तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात देवस्तुती 3 शनिवारां संजेच्या मिसा चलोवन व्हरतात वाड्याचें फेस्ताचें कार्य संजेर 7 वरार प्रज्वल मास्करेनासाच्या घरा आसा केलां वाड्याघरांनी तशेंच आमंत्रीत सैऱ्यांनी वेळार हजर आसूंक मोगाचो उलो आसा हें कार्य 22 तारीखेर येवच्या आयतारा आस वयल्या आयतारा आसा जें आशिल्लें पूण हांव थोडे दिसांक रजेर वेतान जाल्ल्यान हें कार्य तांणी येवच्या आयतारा सांजेर दवरलां देखून तांच्या बऱ्या मनाक तांकां देव बरें करूं अभिनंदन ह्या हप्त्यांत सोमारा बगेवन पीटर क्लेवर याजक सौगडास ब्रेस्तरा मुर्यमायाच्या पवित्र नांवाचें फेस्त शुक्रारा बगेवंत क्रिजोस्तम गवळी आनी दोतोर असो उगडास येवच्या शेनवारा बगेवंत कुर्साच्या जैताचें फेस्त येवचो आयतार सद्याकाळ 26वो आयतार दुखी सायबिणीचें फेस्त आनी आमच्या गुवळी बापाच्या गुवळीपणाच्या ओट दिसो दीस त्या दिसा गुवळी बापा खातीर मागोवंक उलो दिता बायबल क्लासेस सप्टेंबराच्या 15, 22, 29 ऑक्टोबराच्या 6, 13 तारीखेर आमच्या मिनेवलांत आसा केल्यात लुकाच्या सुवार्ते विशांत हांगासर बायबल क्लास चलतली ह्या बायबल क्लासींत वांटेली जातल्यांनी तांची नांवां फाल्यां संजे भितर पवित्र पुस्तक आयोग कार्यदर्शी लविना रोड्रिगस लागीं तुमी दिवची मग अशें न्हू तुमकां समेस्तांक ल्हानांक व्हडांक भुरग्यांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक सगळ्यांक माध्यम मुखांतर हांगासर हे मोती फेस्ताचो संभ्रम चलयता सर्वांक एका सुत्रान बगे संतोष भरीत मोती फेस्ताचे उल्हास पडयता शुभाशय पडयता विश यू व्हेरी हॅपी मोती फेस्त म्हणटा खालें म्हणजे थँक्यू सो मच ह्या संदर्भार बाप रॉबर्ट आसा तांचे तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या ब्रदर रोहन आसा हांगासर ताचे प्रवीण मवीन ब्रदर मवीन आसा हांगासर आमच्या वलंगडी वाड्यांतलो मवीन लोबो तशेंच ते एक जण ब्रदर आसात हांगासर 4th इयर थियोलॉजी युनिवर्सिटीचे नांव कालें नेझल अजित दिनो हे एक जण आसात ते मलयाळी ब्रदर ते केरळाचे ते शिकचे सेमिनरी शिकतात पूर्वा ऑक्टोबराच्या 3 तारीखेक तांकां ऑक्टोबराच्या 2 तारीखेक तांकां दियोकोनाची वोट आसा त्या संदर्भात तांकां सर बरें मागता अभिनंदन तांकां येताळी भेटया येवच्या वर्सा ह्या टायमार ह्या जग जावन मोदी फेस्ताचे मिसाचे बलिदान ते भेटयतात तुमकां शबासकी अभिनंदन देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागता फादर तुमकांय देव बरें करूं बाप रॉबर्ट तुमकांय देव बरें करूं तुमकांय अभिनंदन मग अशा भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान ह्या मिसान तुमी वांटिली जाल्यात संभ्रमान वांटिली जाल्यात भोव पुरब्याची देवस्तुती मांडून हाडल्या तुमकां हर एकल्यांक अभिनंदन पडयता मरियमाय मुखांतर भरपूर देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या सगळ्या वावराचेर कुटुंबाचेर मागता फेस्ताच्या तयारे बाबतींत वावुरलेल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा प्रतिरितीन फिरगस गोडी परिशदेचे सदस्य उपाध्यक्ष कार्यदर्शी देवस्तुती आयोगाक गायन मंडळीक वापुरब्याचें गायन केलां प्रॅक्टीस अभ्यास आयला सगळ्यांक हांव कोणाचे कडेना वजंत्र कडेन आनी समेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं आलतर भुरग्यांक अभिनंदन देव बरें करूं आयोग सर्व आयोगांक आयोगाच्या संयोजकाक इगर्ज आनी वाठार नितळ करच्या वावरांत इगर्ज नितळ करच्या वावराक आयिल्ल्या समेस्तांक जायतीं जाणां भुरगीं आशिल्लीं व्हडे आशिल्लीं जायते जाणां तुमी हो वावर घडयेन केला तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कोणशो वेळार तलाश करून हाडून दिल्ल्या राजेश डिसोजा ऑल्विन रोड्रिगस आनी सगळी मंडावळ केल्ल्या समेस्तांचो आनी ती नितळ केल्ल्या सर फिरगसकारांचो तशेंच
तांकां आदार दिल्या समेस्तांचो कंटलगटेतावन ऑलविन मिनेज आनी कणशी आमकां हाडून दिल्या संपिकेतावन आयवान रेबेल्लो आनी आमकां कणशी हाडून दिल्या तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची आशिर्वाद मागता आज वर्णांत नवें शेवंक आसतलें ही सगळ्या वर्णाची मांडावळ केल्या संजय रेगो रुजाई वाडो तशेंच तयार केल्ल्या सिल्वेस्टर रेगो आनी कुटुंबाचो मनपूर्वक उपकार बावडता आनी तांकां समेस्त कुमक केल्या समेस्तांचो उपकार बावडता कोबाचो प्रधान दानी सुनील वाल्डर कार्मेल वाडो आनी उदार मनान कोबाक दान दिल्ल्यांचो बँडाक दान दिल्ल्यांचो स्विट्साक दान दिल्ल्यांचो फुलांक दान दिल्ल्यांचो केकीक दान दिल्ल्यांचो आनी तशेंच मुद्दम रावून सांगा दिल्ल्यांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करूं आल्तार फुलांनी सजोवन मिसाची सगळी मांडावण केल्ल्या तिनी कवेंताच्या धर्म भयणींचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा कोबो वांटूंक सहकार दिवच्या आई सेवाच्या संद्यांचो दिसपट तें फुलां हाडलेल्या आमा सर्वांचो भुरग्यांचो गोट्स आनी ह्या वेळार गोट्साची मांडावळ केल्ल्या आयवन पिंटो नित्या दरवाड्या तशेंच विविध रितींनी आदार दिल्ल्या समेस्तांचो लुसी सांगतेस जॉयसन तशेंच पिंकू आनी समेस्तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा आयची देवस्तुतीचो संभ्रमो दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार लायव्ह केल्ल्या विनोद फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमकां देव बरें करूं तशेंच आयचे गोवा पुरब्याचे मधुरू बँड आमकां आज हांगासर आयला संत एंटनी बँड बचपे तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता मगाच्या भाव भयणीनो निमाणी गितातच नव्यान सजलेलो बाळोक जेजूचो ग्रोट्टो आशिर्वादीत आसतलो मोठ्यान उपरांत तुमी केक घेवची उपरांत वर्णांत नवें सेवचें उपरांत कोबू घेवन तुमी ह्या वाटेन फाटी वेचे तेणें वेचें आनी ह्या वाटेन फाटी वेचें मगाचे भाव भयणीनो तुमकां केक आसा वर्ण आसा तशेंच कोबू आसा कोबू हांगासर हे पटी बळकुंजेचो कोबू हाडला आमच्याच मातयेचो आमच्याच गांवचो कोबू हाडला बरो आसा आनी तो कोबू तुमी घेवन वचो तुमकां कुटुंबांत 10 जाणां आसले 10 कोबू व्हरचे म्हणना कितले जाय तितले मात्र व्हरा कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी कोबू व्हरचे घरा व्हरून दवरचे ते मागीर पाड जावन काडून उडोवचे तशें करनाकात कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितले जाय तितले व्हरयेत पूण खावंक जाल्यार मात व्हरा थोड्यांक दांत ना जाल्यार कोबू व्हरतात पूण तुमी पळया थोडे फावटी आमी कुमगार व्हरून येताना थंयसर कोबू तशे येत आसतात काडले आसना देखून ते समजून व्हरा कित्याक म्हळ्यार कोबू उरले जाल्यार फाल्यां इस्कॉलाचीं भुरगीं खातात पाड जायनात इस्कॉलाच्या भुरग्यांकी कोबू वांटूंक आसा देखून कोबू आसात तुमकां व्हरयेत पूण पाड जावचे तसले व्हरनाकात देखून तुमकां कितले जाय तितले तुमी कोबू व्हरा आनी खातात जाल्यार मात्र व्हरा पाड करून उरिनाकात पूण गांवचीं भुरगीं आसात तीं खातलीं संतुश्ट जातलीं तुमचे खातीर आमचे खातीर मागतलीं दुसऱ्यान कोबाची शिवडी हे पटी हांवें काडनाका म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार गुमटी कातरल्यार जायना न्ही देखून गुमटी कातरनाकात सगळो कोबू दिया म्हूण हांवें सांगलां ती शिवडी तुमी घरा व्हरयचे तुमचे इतलांत लायचे कितले कोबू जातात गो ते वर्सभर कोबू गायत आमी कितें करता शिवडी कान उडयता ती कचऱ्या घालता उजो दिवन उलपयता आनी आमच्या वर्सा कितले कोबू जातात हांवें पयलेंचे भुरगेचें पुरो सांगचें आनी बेज मेळटा कितल्यो कोबू आसा तांच्या घरांत थोडी फावटी म्हाकाय हांडी ते कुडको काय पदर म्हूण तशें आयस कोबू तुमी सगळो व्हरा कुडकेन जाल्यार व्हरयेत पूण शिवडी व्हरा ताच्या सांगाता शिवडी व्हरा आनी ती तुमचे इतलांत माडा म्हळ्यार खंय म्हणी लाया बरी कितें जाता बरे फांटे फुट्टात आनी बरे कोबू जातात तें करूंक तुमचे लागीं विनंती त्या वेळा तुमी प्रकृतीक बेळयले तुमी वाडयले बरी जाता प्रकृतीचो मोग केल्ले बरे जाता तुमच्या घरांनी वानो महोत्सव केल्ले बरे जाता हें करून तुमकां उलो दिता पुणूच कोबाची शिवडी हेणें तेणें कंपाउंडांत उडोवचें न्ही तशेंच हेणें तेणें कोयर घालचो न्ही उडासतोरा हें कंपाउंड कोणाचें आमचें न्ही कोणाचें सोम्याचें कोणाचें रोजार मायेचें आनी सोम्याचें तें कंपाउंड आमचें न्ही तुमचें न्ही रोजार मायेचें आनी सोम्याचें तें कंपाउंड तें मेळ्ळें करचें नाका तो वेतन पळयता आळे ओवळे म्हजें कंपाउंड मेळ्ळें करता म्हणटा कुटी घालता सोम्याची कुटी आमकां नाकात न्ही आज देखून सोम्याचो मोग जाय आशिर्वाद जाय देखून तुमी कंपाउंडांत कोयर घालनासतना त्यो सगळ्यो शिवड्यो व्हरा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता त्यो लाया आनी कोबू येवच्यो सगळे वर्स खाया माडी लावच्या वावराक आयलेलें दान हांव येवच्या आयतारा सांगतलो आज सांगिना आबोलें पत्राक लेखनां जाहिरातां वर्द्यो तस्वीरो इत्यादी ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखे भितर गळे करिनासतना तुमी वेळार संपादकाक पवित करच्यो
आधार पॅन कार्ड वोटर आय डी नवें करूंक तशेंच तिद्दुबाडी करूंक करेक्शन करूंक तशेंच आयुष्मान कार्ड आनी RTC आधारा लिंक करूंक तुमकां ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर आयतारा मिसा उपरांत अवकाश आसा देखून आधार पान आनी कितें तुमची तिद्दुबाडी करूंक आसा जाल्यार त्या दिसा उडासन तुमी त्या दिसा येवचें आनी ते समकन घेवचें. पिरगजेन मरण मार्सेलिन फेर्नांडीस वा रोड्रिगेज 97 वर्सांची देवादीन जाल्या कालच्या दिसा. तिच्या मरणाची रीत फाल्यां सांजेर 3:30 घरांत सुरू जातली उपरांत इगर्जेंत आसतली. तशेंच हिलरी कोरिया प्राय 70 आनी 4 वर्सां आसुमसां वाड्यांसो कालच्या दिसा परच्या दिसा देवादीन जाल्लो. कालच्या सांजेर ताच्या मरणाची रीत जाल्या. तांच्या आत्म्या खातीर मागया आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन पाठोवया. मगाचे भाव भयणीनो आमकां हांगासर एक नवें स्टँड पळयता हांव बोवा पुरब्याचें रुखाचें स्टँड आसा हांगासर मिसाचें बलिदान पेटोवचें बोवा पुरब्यान आसा. हें स्टँड आमकां दान जावन दिलां मनीस PK थॉमस मिलार मायवाडो तसो ताच्या कुटुंबाचो उपकार भाव उरता देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव आज आमकां कोमो केल्ल्यांची फेस्ता बाबतींत कोमो केल्ल्यांची नांवां आपयतां. तांणी सगळ्यांनी मुखार येवचें भाद्रपदान मानाची वात स्विकार करची. वेळ करनाकात घडयेन येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. मंदी बेस्ताच्या कोबाक दान दिल्ले प्रधान पोषक सुनील वाल्डर कार्मेल वाडो 25,000. फ्रांसीस बेनेडिक्ट रोड्रिगेज नित्या वाडो 5,000. जोसेफ आयवन पिरेरा असुमसा वाडो 5,000. गिल्बर्ट मस्करेनस मंती वाडो 5,000. तशेंच डेनियल कोरेया रुजाई वाडो 3,000. जॉयसी फियोला फेर्नांडीस मंती वाडो 3,000. ॲस्टन एडन पिंटो नित्यादार 2,000. दिशानी तानिया डिसोजा पंपई 2,000. विनोद रेसा नित्यादर 2,500. गिल्बर्ट मार्टिस कार्मेल 2,000. डेनियल वास मिलार 2,000. रोशन नेझीना रोड्रिगेज वेलंकनी वाडो 1,500. मोंतीन डिसोजा कार्मेल 1,000. इनास मस्करेनस मोंती 1,000. लुईस आणि फिलोमेना फेर्नांडीस मिलार 1,000. अपोलिन रोड्रिगेज लुड्स 1,000. रिचर्ड डिसोजा वेलंकडी 1,000. विन्सेंट डिसोजा कार्मेल वाडो 1,000. आयरीन रोड्रिगेज रुजाई 1,000. सॅनिका आणि सेरीन रोड्रिगेज रुजाई 1,000. मेरी अरन्ना कोसेस 1,000. लविना डिसोजा फातिमा 1,000. जारेन एल्ड्रिक सल्डाना आसुमसाव 1,000. रोनाल्ड मस्करेनस मोंतीमाई वडो 1,000. नॅन्सी डिसोजा नित्यादर वडो 85. लिझल वेगस मोंती वडो 85. अपोलिन डिसोजा लुट्स वडो 85. वॉल्टर डिसोजा पोम्पे 85. रेनल डिसोजा कोसेस 85. रॉबर्ट जसिंता अरन्ना वेलंकणी 85. स्वीटी रोड्रिगेज मिलार 1,000. शान रोड्रिगेज लुट्स 1,000. PK थॉमस खूब हाडूंक वाहनाची वेवस्था केल्ले. तशेंच विनिया आनी वियोन डिसोजा रुजाई 5,000. मंती वेस्ता संदर्भ फुलांक दान दिले. वलेरियन सिक्वेरा गुटाम नित्यादर वडो 5,000. डायना सुबोध डिसोजा वेलंकणी वडो 85. बँडा बाबतींत आमकां स्पॉन्सर रावलेले गॉडविन कार्डोज आनी कुटुंब पोम्पे 14,000. जसिंता आनी शनल डिमेल्लो वेलंकणी वडो 5,000. केकीक आमकां कुमो केल्ले शॉन पायस बर्थडे लकार मिलार माय वडो 5,000. सन्नी आनी शरीन रोड्रिगेज मिलार वडो 2,000. मॅक्सिम बिंदू डिसोजा वेलंकणी 85. इगर्जेच्या आल्तरी नवें स्टँड PK थॉमस कुटुंब मिलार माय वडो. मंदी वेस्ता संदर्भार स्वीट्साक दान दिल्ले. नॅन्सी डिसिल्वा नित्यादर 3,300. जसिंता वाल्डर कार्मेल 3,000. जेराल्ड लोब आनी कुटुंब मिलार 2,000. तानिया लिशानिया आनी थायान रोड्रिगेज आसुमसा वडो 2,000. आयवन स्टीफन डिसोजा रुजाई 2,000. बेनेडिक्टा सिक्वेरा नित्यादर 1,500. किशोर फेर्नांडीस फातिमा 1,000. बेनेडिक्टा रोड्रिगेज नित्यादर 1,000. अन्ना मरिया ॲनोन आणि अनायरा नित्यादर वडो 1,000. एव्हलिन गोन्सालिस वेलंकनी 2,000. जसिंता रोड्रिगेज वेलंकनी 1,000. ॲस्लिन एडन पिंटो नित्यादर 1,000. जसिंता डिमेल्लो वेलंकनी 1,000. नेविल डिसोजा नित्यादर 1,000. गॅल्विन मस्करेनस मोंती 1,000. एडलिन कडोजा कोसेस 1,000. रिशॉन रोड्रिगेज लुट्स 1,000. विहान एस्रियल डिसोजा वेलंकनी 1,000. रोनाल्ड फेर्नांडीस मिलार 1,000. विनीता रोड्रिगेज असुमसाव 1,000. सॅनिका सेरीन रोड्रिगेज रुजा 1,000. रुबेन रिवा डिसोजा मोंती वडो 1,000. एल्डन
अमित डिसोजा रुजाई 1000, रिशल आणि रियोना डिसोजा नित्यादर 85, मोंती डिसोजा कार्मेल 85, जेसन कोरिया असुमसम 85, लुसी रोड्रिगेस वलांकनी 85, मार्गारेट मस्करेनस मोंती 85, लॉरेन्स डिसोजा नित्यादर 85, लिझल वेगस मोंती 86, पीटर रेगो रुजाई 85, ग्लॅनिस मार्टिस कार्मेल 85, अँजेलिन मार्टिस कार्मेल 85, मॅथ्यू डिमेल्लो कोसेस 85, जोसेफ रोड्रिगेस मिलार 85, रिया डिसोजा कोसेस 85, लविना डिसोजा फातिमा 85, रॉबर्ट जसिंता अरान्ना वेलंकनी 85, सियान डिसोजा वेलंकनी 85, सिंथिया रोड्रिगेस कार्मेल 85, लिन्स पिंटो वेलंकनी 300, लीना मिस्कित कोसेस 200, लीना मिस्कित कोसेस 200. बळूजीच्या गोरट्याक आमकां कांय इल्ली कुमोक केल्ली आसा. मायकल सिक्वेरा आनी कुटुंब नित्यादर मुंबय 25,000 रुपये रिनोवेशन करच्याक वावराक कुमोक केल्ली. बेनेडिक्टा सिक्वेरा नित्यादर 25,000 रुपये. स्टॅनिंग ओवियस हॉस्पिटल 25,000 रुपये. प्रज्वल मस्करेनस मोंतीवा एवढो 2,000. जयल सल्डाना नित्यादर 1,000. सिसिलिया डेस्सा कार्मेल 1,000. तशेंच थंयसर स्टिकरां घालून आमकां दिल्ली संजय रेगो रुजाई वडो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. ह्या सर्दानींचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर बऱ्यापणाचेर मागता. कोणाची नांवां सोडून गेल्यान जाल्यार मुखार येवचें ही मनाची वात स्विकार करची. आता आमी वर्णाचेर आशिर्वाद घालता. ताज्या उपरांत तुमचेर दबाजीक आशिर्वाद चलतलो. उबी रावया. सुमयेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुता आवयच्या जल्माचो दीस आज संभ्रमतना प्रकृतीचो संभ्रमी आमी संभ्रमता. प्रकृतीचे प्रथम बेळे तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. ही बेळ्याची दानां हांगासर घालून पयल्यान पयले आमी नवें सेवता. ह्या नव्या दानाचेर ह्या नव्या खणाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तें तूं पवित्र कर आनी हे सेवतना प्रकृतीचो मोग करूंक प्रकृती उरोवंक आमच्या कुडीचे वाडावळी तुज्या पुताच्या उतराकाल आनी मोगाकाल करूंक आमकां कृपा लाभय. जो जिये त्याने राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमची तकली बागोवया. सुमयेचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. कितें बरें कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं. सरण तसलो आनंद तुमकां फोव जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरान तो आयतीं करूं आनी अशें चली भुरग्यांक तशेंच प्रकृतीक तशेंच कुटुंबा जिविताक प्रमुख आद्यत्या दिवंक तुमकां कृपा लाभों. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार.
आम्ही बसया कणशी वाटतात या वक्ता तुका मोती माये गुरुकरांक विनंती आसा गुरुकरांनी सगळ्यांनी कणशी नमा तुका सर्गी राणे म्हणटा कणशी नमा तुका बाळूक मोरी नमा तुका आमचे शेकाय गळे करीन आसा म्हणटा नमा तुका मोती माये नमा तुका सर्गी राणे गुरुकार मुखार या गुरुकार मुखार या नमा तुका बाळूक मोरी नमा तुका आमचे शेकाय मुरी मायेचे उदरी देवा सुपूत मनीसारा सर्वोदारा खान संसारी इमानुवेल तिने दिला मुरी मायेचे उदरी देवा सुपूत मनीसारा एकमेका म्हणटा विकी म्हणटा दुसऱ्या किती आयली म्हणतो सातान मायेचे उदरी बाबा बीन माणिक सलमाना साचो की बापाचे घरी काता बीन साळा फुलला उभी रावया सगळी भक्तीन सांगता मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी वामका बाळक मोरये सगळी सांगता भगवंत कृष्णाचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन नवें आसा ते जगरू त्यान घरा वरा सगळे अणे देणे संपी नाकात गुड
मोगाच्या नोंद करणं एक गडी बोर हांगासर येवचे बाळू जेजूच्या मनाक हांगासर नव्यान हांगासर अस्तित्वाक हांगासर आसलेलो ग्रोट्टो आमी हांगासर आशिर्वादीत करता बाळू जेजूची कृपा या मुडबिद्री परिसरांत निरंतर या पुनशाता मुखांतर वळून आसा जायते लोक या पुनशाताक हांगासर शुक्राराचे येता हर एका शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार हांगासर बाळू जेजूच्या मनाक मीस नव्यान तशेंच पिडेस्तांगादीर मागणे पवित्र तेलाची मागणी सवय दावर दैविक अकुलसेर तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन भलायके खातीर पिडेस्तांगादीर विविध गरजांखातीर मागणे सुटके खातीर मागणे आनी भलायकेचे मागणे हांगासर आसा मिसाचें बलिदान आसा तशेंच बाळू जेजूच्या मनाक नव्यान आसा विविध गरजां खातीर मागता पवित्र तेलाची मागणी आमी करता आनी जायती भक्तीक हांगासर येवन या देवस्तुतेंत या मागण्यांत वांटिली जातात जायते बरेपण जोडतात आनी जायती अजप हांगासर घडतात मुडबिद्री मात्र न्ही अख्ख्या मुडबिद्री कारकुळ आनी सगळ्याच्या परिसरांत हे बाळू जेजूचे पुनशेत भोव नांवार दीक जाला ह्या पासत देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय आनी हांगासर आज मागण्याची एक सुवात सुबीत रितीन आयती जाल्या ह्या पासत देवाक आमी अर्घ दिवया आनी खंडीत देवाचें हजरपण हांगासर आसा आयच्या दिसा सकाळी 6:30 वरांक पावस सुरू जालो आनी पावस निरंतर आसलो सक्रामेंता मुखार बसलो बाळू जेजू लागीं मागलें सुमी लागीं मागलें कांय थोडो वेळ आमकां अवकाश करून दी मागीर कितलोय पावस धाड कांय आमकां बेजार ना एक पुरसांव काडच्या मुरया मायाच्या मनाक अवकाश करून दी म्हणून मागलें भायर आयलो पावस रावलो आनी उपरांत परत आमी सकाळची मागणी सुरू केली पावस संपूर्ण रावलो आनी उपरांत सगळी पुरसांवाची मांडवळ जाली कांयच पावस येवना न्ही गे देखून सुमयाक आमी ताळयो भेटून दिनवास पाठोवया अपुरबायन आमकां अवकाश करून हो संभ्रम सोडून दिल्ल्या देवाक जावं वर्गा अगळाप आता आमी आशिर्वादाची रीत चलयता हांगासर एक चरण गीत गावया जेजू बऱ्या गोण्या जेजू स्वादीक पोळ्या सर्गीन ताव तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी थंयसरूंक सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सगळींच्या भोवमोगळ बापा तुझ्या पुता संवसारी धाडून तुजो मोग मनशाक तुवें गळीत केलोय आज त्याच पुतान बाळू जेजून सगळ्या संवसारान तुजी मोग आनी काकुळत परगट केली त्याच बाळू जेजूच्या मानान त्याच बाळू जेजूच्या नांवान जायती अजप विस्मितां तूं करताय त्या पासून तुका आमी दिन वाचता आज तुझ्या मानाक आनी महिमेक तुझ्या पुताच्या मानाक आनी महिमेक हांगासर आसा केल्ल्या या ग्रोट्ट्याची तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल बाळू जेजूच्या मानाक हांगासर जायती भक्ती येतात तांकां जेजूचो भरपूर आशिर्वाद लाभो कृपेची दराळ सकत वाळून वचो भलायकी मेळो समाधान मेळो आशिर्वाद लाभो आनी हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या भक्तिकांक एका रिक्तीची सुडका सुडवण फावो जावं वो ग्रोट्टो आशिर्वाद कर तो पवित्र कर हांगासर येवच्या एका भक्तिकांक जेजूचे शांत समाधान फावो जाय शंकर म्हणून आमी मागता जो जिये ताणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससना पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गिता उजवाडाचे तुझे की येतून बापा धुबळ्यांच्या येतून दाता धेण्याच्या येतून दिव्या काळजाच्या सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा या रुपण्याचेर या ग्रोट्ट्याचेर आणि तुम्हा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सौम्या दिन वासुयांत बरो
सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां मोगाळ बाबडीनो तुमकां समेस्ता परत देव बरें करूं म्हणटा बाळू जेजू आशीर्वादा सदांच तुमचेर मागता आमी तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें म्हणटा ते